गायज गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे तुम्ही? आहे न्हू सगळी बरी? आम्ही आहे सगळी बरी. आणि येस, आयज अ न्यू डे, आयज अ फ्रेश डे. कालचे व्लॉगाचे एंडींग आयज गेला. थोडीशी क्लॅरिफिकेशन दिवपा जाल्यार थोड्याच्या मनान मातशें जाता न्हू, वयर सकयल जाता. हांवूय कोणागे व्लॉग चोयल्यार अशेंच जाता, कोणाची कमेंट वाजयल्यार म्हाकाय तशेंच दिसता. पण म्हाका दिसलें थोडेशें क्लॅरिफिकेशन करूं कशें म्हणून हांवें केलां. म्हाका दिसलेलें मागीर मम्मी डॅडी घेवन बसोन हांव व्लॉग करतलें आनी तेंगे लायफाची स्टोरी सांगतलें. मागीर हांवें कितें चिंतिल्लें, इफ तांकां घेवन बसलें आनी तेंगे व्लॉग केलें, ती हर्ट जातली, इमोशनली ब्रेकडावन जातली. म्हाका खबर आहा म्हाजी मम्मी डॅडी तरी स्ट्रॉंग आहा, मम्मी व्हेरी इमोशनल म्हागेली, व्हेरी इमोशनल ती. सो ते घेवन हें करपा ना. सो आयज अ न्यू डे. आयज 3 जून आनी 3 जून जाले आनी आजून पर्यंत मागीर न्हू अरे सांगत तुमकां एक काम आहा पेंडींग आहा आनी बाब न्हिदलो. 3 जून. सो आयज वीथ अ न्यू डे, वीथ न्यू एनर्जी, वीथ न्यू एवरीथींग. सो आयज म्हाका खूब शूट्स आहा ग्लॅम गर्लाचेर. न्यू टॉपिक्स काडले शेअर करपा तुमकां. रेमेडीज येतल्योच तुमकां, पण न्यू मोटिवेशन ब्लॉग्स येतो तुमकां ग्लॅम गर्लाचेर. ह्या लायफ स्टोरीचेर तशें येतोलें, लायफ स्टोरीचें कितें आतां तें ग्लॅम गर्लाचेर न्यू येतोलें, सगलें न्यू येतोलें. न्यू स्टार्ट वीथ माय न्यू लायफ. पीपल आर ट्रायंग टू पुल मी डावन, बट आय वील नॉट. हांव लायफान कितें फेस कोत्ता पळय, लोक म्हाका पूल करूं सोदता डावन, आनी हांव उठोन वयर सोदता. सगळे ते गर्ल्स आवट डे, वुमन्स आवट डे, बॉयज आवट डे. लायफ इज हार्ड गायज. जितलो तुका पूल कोत्ता पळय सकयल, तितलो उठ आनी हार्ड वर्क कर. एक दीस ना एक दीस तुका सक्सेस मेवतली. जेजूचेर विश्वास दवर. तुमी कोणाक बिलीव कोत्ताय पळय तेंचेर विश्वास दवर. हांव बिलीव कोत्ता, तेंचेर हांव विश्वास दवरता आनी हांव मुखार वयतलें आनी म्हाका एक दीन ना एक दीन म्हणटा सक्सेस मेळटली. स्लो आहा म्हागे लायफान सक्सेस, पूण मेळटली. आय बिलीव इन माय जेजस, तो म्हाका वयर काडटो म्हणून. आनी त्या दिसा सगल्यांच्या तोंडार शेण पडटलें. एक व्हिडियोचेर म्हाका 5K व्ह्यूज येयले न्हू, जाल्यार सगळ्याच्या तोंडार शेण पडटलें. सो मम्मी तिनाय इंतेराक गेले ती आयज, त्या अंकलाचे इंतेर आयज. एक्सपायर जालो न्हू पयर तो. सो आयज इंतेर सकाळीं. आनी काल डॅडी न्हू ब्लँकेट दिली न्हू धुवपाक आमी, चिंचोणची ती व्हडली ब्लँकेट. सो डॅडी ती हाडून दवरल्या. सो आयज हांव वचपा आहलोलें व्हरोन दवरपा, कित्याक एक न्हू बेश्टो जागो आडावता आनी हिंगा बेश्टी म्हाका हें जाता, खूंय दवरूं थिंग दवरूं तें जायना जागो. सो म्हाका न्हू सोदां थिंगचे वस्तू थिंगा, हिंगचे वस्तू हिंगा जाय. सो ती म्हाका आयज वसों जालें दवरपाक, बट हांव वचपा ना. म्हाका थिंगा आतां पावोन दवरपा मन येयना, बट हांव आयज वचपा ना. आयज मातशें आल्लां न्हू, इमोशनली डावन जालां, बट पोत्तून स्ट्रॉंग जातोलें आनी तेन्ना वयतलें. प्लस म्हाका उल्हासा कडसून मॅसेज येयलेलें, म्हाजी ज्वेलरी आहा न्हू गोल्डाची, मोस्टली आतां उल्हासा कडसून कोत्ताय आमी. सो तेंगे मॅसेज येयलोली, कम एंड कलेक्ट युअर अम्ब्रेला म्हणून, टोकन ऑफ गिफ्ट म्हणून अम्ब्रेला गिफ्ट कोत्ताय दिसा सगल्यांक. सो अम्ब्रेला व्हरपाक पयलोली. सो हांवें डॅडी कितें म्हणलें, डॅडी मातसो वोसोन यो रे अम्ब्रेला घेवन ती. सो डॅडी म्हणलो ओके. आमगे डॅडी केन्ना आमकां न्हू ना म्हणा, तें जाल्यार वय म्हणटा. सो आयज डॅडी वयतलो तो अम्ब्रेला हाडपाक. इफ होप सो आयज मेळ्ळ्या पुरो. आनी हांवें कित्याक वय म्हणलें न्हू, एक वर्सा हाडलो तेंगे, तुजी बरी न्हू व्हडली आसता अम्ब्रेला, ती भरपूर व्हडली आसता अम्ब्रेला. आनी ती डॅडी बऱ्या पडटा, कित्याक पावसाच्या दिसान तुमकां जाणा न्हू तुमी, आमगे मुखार उदी बुदी भरता न्हू, सगळी वाट बी करपाक वयता न्हू तो भायल्यान न्हू, तेन्ना तो आख्खो भिजोता, रेनकोट घायल्या भायर भिजोता. सो ती अम्ब्रेला न्हू तेका बऱ्या पडटली. सो आज जालें 10. बाब न्हिदलोलो आहा, न्हीद दिया तेका. स्कॉल कॉमेस जावंक ना न्हू आजून, स्कॉल 15 तारीख तेंगेली. सो चोयता आयचो डे तुमकडेन शेअर करतलें. आयज एज सच रेसिपी कांय ना. काल एक रेसिपी शूट केल्लोली हांवें ग्लॅम गर्लाची एका लायफ विलेजाक,
आयज चोवपा जाय बोमील हाडलाय न्हू थोडेशे, सो थोडेशे एकू पाकीट हाडला पयत चोयलो न्हू तुमी बोमला पाकीट हाडलो, सो म्हाका ती न्हू थोडीशी मोल करूंक जाय, म्हळ्यार शूट करूंक जाय मोलाची रेसिपी. सो ती चोयता आयज करीत जाल्यार हांव तुमकोडे बी शेअर करतलें कशी करता ती. ओके. आनी खंयची रेसिपी बी शेअर करता पळय ते सिंपल आनी इजी रेसिपीज आसता तितून न्हू हांव कितें घालता तें घालता. हांव जाणा खूब जाणां दुसरें कितें घालता म्हणून हांव घालिना थोड्यो वस्तू, कित्याक म्हाका थोड्यो वस्तू लायक ना खावपाक, सो ते हांव स्कीप करता. पूण टेस्ट येवपा जाय तो येता न्हू, सो म्हाका बरें लागता. सो तुमी बी ती एड करूंक जाता. आतां यूट्यूब फॅमिली मेंबर पळय आतां हांवें कितें सांगलें घालूं ना म्हणून, जाल्यार इफ ती कमेंटार सांगताय न्हू हें घालूंक जाय तें जाल्यार सो तुमी घाला, सो दॅट तो टेस्ट न्हू एनहेन्स जावपा. हांवें घालूं ना म्हणून तुमी घालनासा रावनाका. दुसरी यूट्यूब फॅमिली मेंबर सांगताय न्हू हें घालूंक जाय म्हणून, सो तुमी घाला. ओके. सो दॅट टेस्ट तो मातसो बरो जावपा. आतां मातशें एडिटींग करूंक जाय, आयज क्लेम गला ब्लॉग असो जा, सो एडिटींग करता आनी मागीर मेळटा. ओके. तुमकां आतां मेळटा. आज जाल्लें 2 आनी डॅडी इंतेराचो येयलो आनी मागीर तो गेलो मारगांव उल्हासा आनी थिंग ताका फॉवर्ड मारलेली म्हाज्या मोबायलासून तेज्या मोबायलान फॉवर्ड मारलेली मॅसेज की ती फ्री ये व्हरपा म्हणून. मागीर ती थिंग दिना जाली जाल्यार तेणें म्हाका फोन मारलो. तेणें सांगलें तें स्क्रीनशॉट दी म्हणून लागलें म्हाज्या मोबायलाचे, की स्क्रीनशॉट ते सेंड कर ताका, की मागीर डॅडीक तें तितू हें कळना. मागीर तेणें ताका फोन दिलो. हांवें सांगलें कितें जालें, मागीर बरे भाशेन जालें गूड आफ्टरनून मॅम स्क्रीनशॉट धाड, सो दॅट अशें फॉवर्ड मेसेजी घालता आनी मागीर आमकां कळना खरें तुका येयल्या काय ना ती. सो म्हणून सो ओके म्हळ्यार डॅडी बील बी घेवन गेलो आमगे मुदयेचें सरपळीचें सगळें बील बी तो मागीर फॉवर्ड केलें. मागीर ओके म्हणूं लागलें आनी फेसबुकार आनी इंस्टाग्रामार फॉलो कर म्हणूं लागलें आमकां. जाल्यार ऑलरेडी फॉलो करता तेंगेले आनी म्हाका तेंगे ऑफर्स बी आहा न्हू जाल्यार वॉट्सॅपार येता तेंगे ऑफर. आतां मोदीच्यो कलेक्शन येयला, आनी एक जिबा बरी दिसला सांगो जाय बेबी, आनी एक मोदी चूज करून दवरल्या रे म्हणून घेवन दी म्हणून लिफ्ट म्हाका घेवन दिल न्हू जाल्यार ते कालचे कमेंटाचे ते फेक आयडी परतून चाडोवन पडटले गन आनीक गिफ्ट दिल तुका म्हणटले, तरी तुगे पोट भरना म्हणटले, अशें कमेंट मारतले. बरें येताय तेंगे डिजायन बरें आसता. एंड ऑफ द डे अशें म्हणून बरें आसा तेंगे डिजायन, म्हारग मातशें आसता पूण बरें आसता. आनी येस आय एम सो प्रावड म्हाका इतू गिफ्ट दिलें म्हणून म्हाका दिसता न्हू ते मनीसान न्हू, म्हणल्यार आपल्याचें फ्रस्ट्रेशन म्हाजेर काटा आसतली. ती बायल आहा ती बायलो आसतली, दादलो आहलो हितू हें जावपा ना. ही बायलो आसतली आनी बायल कोण ती म्हाका खबर आहा. तेजें दुसऱ्यांची हॅपिनस चोवपा जायना आनी तेगे वीश आहा न्हू तेजेर हांव विडियो करपा स्पेशल विडियो कर म्हणटा म्हाका आनी आपल्या कमेंट दाखयता. हांवें तुका आन्सर करूंक जाय तें तिंगा आन्सर केलें, म्हाका आनी आन्सर करपाक जायना तुका. सो आतां हांव जेल बी आनी आयज केलोलें मम्मी खबर ना हांवें मोली हाडलें म्हणून, सो तें आयज तोल ते हेजे सुके बोमील आनी चोरूस केलोली तेल्ल्या पिक्कल आहलोलें आनी जेल हांव आनी आतां बोला आनी आतां हांव एडिटींग करता. मागीर म्हाका सांजचें न्हू शूट आहा. मामी म्हणटाली आयज आपल्याक कितें म्हणला ना डॅडी कितें म्हणला आमकां चड इफेक्ट जावंक ना म्हणटा, उलयतलीच म्हणटा आमकां हें करूना, कित्याक आमकां खबर आहा कशें कितें काय तें आमकां खबर आहा. आनी सगल्यांक खबर आहा की डॅडीगे पेन्शन येता हें येता सगल्यांक खबर आहा. ते आमकां हे मुद्दो विडियो करून फकत चड म्हणटा हें कोत्ता इनोसंट भुरग्याचेर कित्याक पावलें काय म्हणटा ती, तेणें कोणाचें कितें केलां जाल्यार लोक न्हू म्हणलें ती कुच्ची मनीस म्हणलें तो जावची पयलींच म्हणलें कितू ट्राय केलो तेणी हें करपाक तेका तेजे पयलींचो आहा तेका बी तेणी हें करून तेणी खायलो आहा. एका बायन कितू ट्राय केलो मारपाक पोटानूच म्हाज्या खूब ट्राय केलोलें, सो ती सक्सेसफूल जावना कित्याक हांव हिंगा पावलें न्हू, हांव हिंगा येयलें न्हू आनी तो जावन म्हणून आमी हिंगा रावलें कित्याक आमकां खंय तरी खबर आहा थिंगा रावल्यार आमगे बाब सेफ ना म्हणून. तेका लागोन चड तेक तितूलो सिटीमेट जाला गायज की तेजेर पावंक उपना म्हणून. आनी तेजेर स्पेशली एक विडियो बायल करून आमकां करूं नाका कित्याक आमगे मूड कितें ऑफ. हाय गायज, what you are doing? He is eating chonesh and drinking water.
माम कोरमुळ्या करून ना मोठी येत रे जेवपाक कुस्तार गोता एप्पल दिलो ते काय जाय ग्रीन एप्पल हायला गो गिव इट इज मिमीज इट्स योर्स मिमी पिताली आपूण घेवन भोवला चोणती घेवन भोवलोली ओके ओके सो मेट तुमकां मागीर ओके आनी आयजो डे शेअर कोतोले व्हडलेशें कांय ना डोंट पुट इन द माउथ टेल मिमी टू ओपन आयजो हे डे आयज घरा आहा काय ना हालीं म्हाका मातशें पणजे काम आसतलें आयज वचपा आसलेलें पूण आयज वचोना हाल्यार चोय पणजे काम कोतो वयतलें देवाकोन म्हाका तें आयजूच जालें पुरो म्हणून सो चोया कशें कितें जाता ओके मेट तुमकां मागीर तुमकां आतां सांगता न्हू डॅडी सोत्री हाडून धाडप तेका सो येस इच्यो येयली सोत्री आनी बरी व्हडली आहा ती दाखयता तुमकां म्हाका जायी आसली व्हडलीच उपात्ताय कितें हें करपा जाय ते सोत्री उल्हासाची कितली व्हडली आहा तीच ते मातशी इग्नोर केला बाबा पानांनी हेटालो चोय केदी व्हडली आहा ती दिलो तेणी बाबागे सोरपय घेयला न्हू त्या वर्सा दिलोली बाबा जालो तेन्ना दिलोली वेट वे सो चोय केदी व्हडली पाट दाटूय आहा पळय ओके डॅडी येयलो असो न्हू मागीर मेट तुमकां आयजची चाव विथ बिस्कीट जाले 5:45 भूक लागली चाव आनी बिस्कीट खाताय चाये आनी आयज मोबायल रिसेट मारतले मागीर मोबायल इतू फूल जाला आयज रिसेट मारतले फायनली तेका आयज रिसेट करून सगळें काडटा आनी सगळें कोता आनी रिसेट मारता सो चोयता सो आतां आहा तितले एडीट आहा तितले अपलोड कोता ब्लॉग्स आनी मागीर सोमतो रिसेट मारता आयज रातकोडे रिसेट कोता सो दॅट हाल्यासून नेवो ब्लॉग कमेज करपाक आयज हांव तितले ब्लॉगींग एडिटींग बी करून सगळें उडयता ब्लॉग हें कोता आनी आतां हांव च्या पिता मेट तुमकां ओके तें सगळें नाका भायर मार तें डिसेंबरानू गेलेलें पूण मागीर तें मातशें एक्सपायर जाल्यार तोंडाक मार न्हू सो तेका आनी नेल पॉलीश हांव काडटा खंयचे बरें तें हितून घायला कितें जाय तें आनी मागीर तें धोता म्हाका हेल्प कोता नेल पॉलीश बॉक्साक कोता कितें कोता हां बरें कोर हेल्प कोता म्हाका सो तोय कितें कितें कोता आनी आतां हां हें सगळें काडटा आनी सायड बाय सायड एडिटींगूय कोता दोनूय काम कोता मेळटा जाल्यार इवनींग 6:30 जावन 6:45 कसो जाल्या तरी पूण उजवाड आहा पळय बरो सो आतां भायल्यान बसलेलें म्हाजे सदांच्या जाग्यार बाब गेला हेडोन तुमकां एक दाखयता चोया ते मनी प्लांट आहा न्हू ते वण्टी घालो सो मागीर ते काडून न्हू ते झाडाक घायले पेरीक घायले सो ते पेरीक सन न्हू देडीन न्हू देडीनान मामीन दोरयो बांदून न्हू सारक्यो अशी घायला सो ते आतां बरें अशें स्ट्रेट अशें घायला देडी वयता बाबा हाडपाक मम्मी हा पूण बाब देडी वयता सो अशें घायला ते बरें हें करून आनी सायडीच्यानूय ते एक्स्ट्रा आहा ते येयला ते जालें पूण ते आमकां खावपा मेळना ते खबर ना कितें ते आनी एनवायरमेंट आयज बरो आसा सारको बरो दिसता आनी थिंगा जाल्यार कास्टर एप्पल भरपूर आहाय ते अशें म्हाजे सद्याच्या जाग्यार हा बसलां सो आतां मागीर हो व्लॉग आयज एंड कोता आतां रात जाल्यार 7 जाल्यार बाबा येतलो बाबा न्हावयतलो आमी न्हांवता मागीर तेच बी कोतो न्हू सो हो व्लॉग हिंगा एंड कोता हे व्लॉग मातशें बॅकपाक हाटल्यान येवपाचें आहलें म्हणल्यार कालचो आनी हो आतां हो घेता तो हाटल्यान येवपा आहलो बट हांवें न्हू तें फुडें घायलें बिकॉज ऑफ ते कमेंटा लागून तें जालां न्हू सो थिंगा काबार करूं जाय आहलो म्हाका रिप्लाय करून आनी क्लॅरिफिकेशन दिवन आमी डॅडीचें सगळें येयलो न्हू सो तें म्हाका क्लियर करूं जाय म्हणून तें पयलीं घायलें सो हेजे उपरांत ब्लॉग्स येतले ते म्हाजे येतले फेरयेक आमी कितें घेयला ते पुरुमत फेरयेक कितें घेयला ते बी येतले मुखारसून हाल्यासून हांवें ते शेड्यूल करून दवरलेले आहा सो 2 दीस सो बॅकअपाचेर ना बॅकअपाचेर आहा 2 दीस आहा सो 2 दीस हांवें ते काडून हे घायले कित्याक म्हाका ते ओडूंक नाका म्हणून सो तेका लागून ओके तुमकां आयचो व्लॉग बरो दिसलो लायक जाला जाल्यार लायक शेअर कमेंट घरा आहा दिसभर घरा आहा खंय वचपा ना जाल्यार दीस आनी आतां स्कॉल कॉमेज न्हू हाल्यां दिसता कॉमेज स्कॉला म्हाका खबर ना हाल्यां दिसता 6 तारीख कॉमेज दिसता आयज 3 न्हू 4 आयज 3 तारीख हो हाल्यां येतलो ब्लॉग सो स्कॉला बी लागीं पावली न्हू सो आनी आतां खंय वचप ना पावसान जाल्यार खंय वचप ना घराचेच ब्लॉग्स येता तुमकां सो मेळटा तुमकां हाल्याचे ब्लॉग ना हाल्यार तुमकां येतो तो पुरुमेताचो कितें घेयला तें आमी फेरयेक ओके टील देन बाय